हांगासर बॉटल फिशिंग करपाक तुका म्हणे करूया सो गाइस तुम्ही पोवू शकता आम्ही येयलेली आसा पळय गोवास फेवरेट काफ्रियल पाव हे पळय काफ्रियल पोळी आणि व्ह्यू पळयात हांगासरलो हा 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 पावसान बुट्टा खावपाची मजाच अलग आयज आमच्याकडे आसा फुल पावर कांदरा पॉकेट फुल ऑफ पावजीस Marco gang, finally. Cheers my bro. हॅलो गायज वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग. कसे आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी जाणा बरे आसात. सो गायज आयज मातसो बारीक बारीक पाऊस पडटा आणि तुम्ही पळोवू शकता हांगासर कितले ग्रीन ग्रीन जाला ते आणि झाडा बिडा कितली हांगासर पडल्यात ती. आणि अविनाश हे हेल्मेट घातला कित्याक की अवीचे मान दुखता म्हणून नवीन घातला काळिंगाचे हेल्मेट. काळिंगाची कीड घातला कसले बोलला रे अवी हे नो रेड झेंडो लायला पळय थंय. हांगासर बॉटल फिशिंग करपाक तुका म्हणे करूया एक बाटली घेऊया सूत घेऊया आणि एक पिठाची पोती घेऊया झाले. आणि मागीर हांगासर सोरोप येयलो आल्या सोरोप कसो येतलो नाही रे जाग्यार आम्ही मेन रोडार आहा मरे पळय काय बरे हांगाच्यान बॉटल घालपाची उडोवपाची करूया. तू बॉटल उडय हांव घरा वचून येता मातसो हांव उडयता बस करून येता. तू पवी त्यो बोटी दिसता पळय तसल्यो त्या घातल्या रायबंदरा फेरी बोटी तशीच कशी सिमिलर दिसता. या म्हाका बसोंक जाय त्या फेरी बोटीन सिमिलर तशीच कशी दिसता तुका दाखयता राव. चल या पुढे या. अवी तो असो कसो बसलाय रे पावसान पळय हांगासर फील अलग माझी सत्री करता केल्लेली लॉक जावंक ना. हा जाली. सो गाईज आम्ही आयज आसा रेस मांगोस कितें हवी ते कितें ते रेस मांगोस नो मंगोस कितें ते रेस मागोस. आम्ही पळय हांगासर आहा ओपन एअर सारखे आम्ही आता करपाचे आसा काफ्रियल ट्राय. कितें करपाचे आहा काफ्रियल आणि पळय व्यू पळयात व्यू. सो गाइस तुम्ही पोवू शकता आम्ही येयलेली आसा पळय गोवास फेवरेट काफ्रियल पाव ट्राय करपाक. खंयसर येयल्या रेस मागोस आणि हांगासर पळया काय बरी प्लेस आहा टू गुड सारखी. आम्ही एलिस्टराक घेवन येवया हांगासर शुअर. उदीक पळय कशें आहा ते हांगासर सॉलिड वारे मारता सारखे. जर अवी माझे हे चष्माचे ते 2 गुळे असतात ते सांडले ते पळय सांडले पळय 2 गुळे. मागीर कितें आता म्हाका नवीन चष्मा जाय. आता तुका मोबाईल घेवन दिला आता हांव जालो कंगाल म्हाजे कडेन आनीक पयशे ना. प्लीज रे अवी हे पळय हे 2 गुळे आहा पळय हांगासर तेजे ते असता ते रब्बल कशी ती पडल्या आणि म्हाका ते आता घालता असताना दुखता. अवी ऐक तरी घेवन दी मरे प्लीज. हांगासरूच न्हू तो फाटी ते जाल्ले ते अवी हांगासर. अरे अवी फिशिंग करी जाल्यार गावतले नुस्तें गावो शकता काय गॅरंटी ना. गावतले बांगडो गावतलो बांगडो गावतलो सुंगटां गावतली वेल्ली गावतली कल्ली गावतली सगळे. ओके सो गाइस पळयात
टू गुड सारखे पावसाचो वेदर नो एक अलगूच आसा हांगासर पळय आनी आमी गाडी बिडी हांगा दवरल्या आमी पळय आसा मरे टायरान वारे हय एका पळय कसला नाचता तो भाऊ गुड्डा टाइप गुड्डा नो सो गाय 2 दीस पयलीं कितें जाल्लें जाणा आमी न्हू खंय तरी अशीच भायर सरलेली आनी व्हडलो पावस येतालो खंय गेल्ली हवी आमी पळय काफ्रियल पाव येयलो आमचो पोळी पोळी घे हे पळय काफ्रियल पोळी आणि व्यू पळयात हांगासरलो टू गुड व्यू प्लस रेन प्लस काफ्रियल पोळी आसा हवी ना टू गुड बरो आहा न्हू कसो हा टेस्ट बरो आहा खरेंच बरो आसा हय बरो हा टेस्ट हा हय बरो आणि व्यू कसो हा फाटलो बेस्ट आहा आनी केदो व्हडलो वारो येता आनी वयल्यान बारीक बारीक पावस पडटा रे म्हाजो बाबा हे कितले जाण येयले रे आनी पळय एक हांगा आहा सो म्हाका जाल्यार खूब लायक जालो तुका कसो लायक जालो चडूच आवडलो चड बरो आहा खरेंच बरो आहा बरो ना टेस्ट चड बरो आहा कितले कुत्रे आहा पळय हांगा आनी तुमी कितें फाटल्यान नोट करता जाल्यार बारीक नोट करा मागीर तुमकां एक्सप्लेन करता कितें पळय तें बट दिस इज वॉट हॅपनिंग इन गोवा रायट नाव ओके हांगासरलो व्यू पळया ब्युटिफूल सारको पळयात कोण तरी त्या वाटेन पयस पयस रावन घर येता पळय दिसलें आग तुका लायक जालो मुगो टू गुड मुगो हय हा हांगाच्यान अशें उडकी घातली काय डायरेक्ट एलिस्टर ब्रोगेर पावतली एलिस्टर ब्रो हांगा खंय रावता तो रावता काय UK म्हणून हांगाच्यान अशें उडकी घातली पावली तेंगेर खंय रावना तो रावता UK मागीर हांगाच्यान ते वटेन उडकी घातली पावली UK तो UK वॉच एलिस्टराक घेवन यो रावता हांगा येता आता हांवें आपणाची काळंगाची शीर घेतलेली आसा तिके हे क्या आणि आमचे आता काफ्रियल पाव खान जाल्लेले आसा आता आम्ही रिटर्न वयता खंय वयता रे रिटर्न एलिस्टरागेर UK वयता UK खरेंच UK वयता फकाणां करिना चल बसता हांव गायज पावस पडटा आणि बुडटाना अशें जावकूच शकना सो गायज मोको ही सो गायज आतां पळय आमी स्वीट कॉर्न खावपाक येयल्या पावसान मोके खावपाची फिलूच अलग सारकी टू गुड खावया मगो हय आज काय नाव? जागुजान रावला पळय जालो पावस गेलो कॅब काडटे आता पावसान हांवें पळय गाडी पळय बापायचो फातको लायला वाटेर एक सुद्धा ड्रॉप केसांचेर पडात नाल्यार केस घडटा ह्या पावसान झाडाचे ड्युटीक पडात जाल्यार कितें सांगनाका खरेंच तर तूं एलिस्टरागेर वचोन एलिस्टराक हाडपाचें आसलें मगो कितें जालें तर हांव वचोन हाडटलें तेंकां करया मगो काम चालू हय करया हा पयलीं जावन तरी मागीर करया कळ्ळें पावसूच रावना मगो पावसाची म्हाजे कामात उरल्या सगळी पेंडींग हय मरे दिल्लो 27 तारीख लास्ट आनी आजून पावस पडटा दी बुट्टा हा 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 पावसान बुट्टा खावपाची मजाच अलग पयात पयात बुट्टो पयात पयात पयल्यात हवीचा अजून येवंक ना कुय कुय तरी हवे म्हाज्या पेक्षा फास्ट खातलो शुअर
कित्याक हांवें रूट कनेल केला म्हाजे डबल आज जाले आता फाल्यां परवा कॅब तुज्या तातांक. पावसान मोको खावपाचो फिलू जालो टू गुड सारकें. कसो आहा? तुका लायक जालो? आयज आमच्या कडेन आसा फूल पावर काळुंदरा. काळुंदरा कोणाक कोणाक आवडटा कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करा. आणि आयज हेजे कितें करता ते तुमी पळयात. फूल पावर पावसाचो सीजन आणि काळुंदरा ना जावचें काना. सो गायज आतां न्हू हेका बरें हे बरें हेका घे म्हणून खोळा आसता ही बरें ही खोळा सगळी काडूंक जाय. ही तर काडिना जाल्यार ही सगळी तोंडान वयतली. आणि हेंची कात सारकी अशी दाट दाट आसता सारकी खोळ्यांनी. ही सुरी खोळा काडपाची पळय स्पेशल ही असली यूज करा. 100 रुपयान 2 येऊ नको कितें कातर होती 150 रुपया एक. 150 रुपया एक. आता 100 रुपयाचो जमानो ना तो. अरे हो नवो जमानो. हय ह्या नव्या जमान्यान कोणाचे बरें करीत जाल्यारूय प्रॉब्लेम न्हू. हय सारकें उलयलां सारकें. हे पळय कोणाचे बरें करपाचें ना वायटूय करपाचें ना ह्या जमान्यान. पळय हे सगळें अशें करकरीत साफ करून घेवंक जाय. ओके सो गायज हे पळय हेजी खोळा सगळी हांवें काडून घेतलेली आसा. ओके आणि आता आमी हेका बरें करतली सुटी सारकें. ओके पळयत रावात तुमी मस्ती खोर गोवन्स. हे न्हू सगळें साफ करून घे व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाल्यार हेका मागीर कसलो टेस्ट येतलो का इमसाणीचो कोडू टेस्ट येतलो कोडू काय काय. काळुंदर साफ करपाक टास्क कळ्ळें. आनी हे पळय हे सायडीचे कांटे सारके डेंजर. हातीक लागत बीन म्हणून. इवन तो खाता आसतना लागत म्हणून कळ्ळें तुका. मागीर आता तू हे भरतले मो तर बरी लागाना. भरपाक जाय न्हू हे भरतले मू भितर. पॉकेट फुल ऑफ पाउचेस. तशेंच दुसरे सायडी हेजी न्हू चामडे हेजी कात जी आसता खबर आसा ती बरी दाट आसता न्हू. सारखे सुटी करपाक टास्क सारको. आणि मेन थिंग आता लायट गेल्ली. शिट लायटीन आनी वाट जाय. एका वरान लायट येयल्या. ओके पळय पॉकेट नंबर 2. ओके एका आतां बरो धुवपाचो आनी फ्राय करपाचो. बंद करा चल. ओके सो गायज पळोवंक शकता तुमी आमचे काळुंदर जाल्लेले आसा बरें मॅरिनेट. आतां हेका फूल प्रोसिजर आहा नेक्स्ट भाजपाचो. आनी हेची ग्रेवी कशी काडल्या ती खूब ब्लॉग सकयल तर तुमी वचत तुमकां गावतली. आनी कितें तरी एड केलें काय कळना कितें तें. माझे काम सुटी करपाचें हांवें चरचरीत बरें सुटी करून दिलें. हय न्हू हांवें सारकें सुटी केला. म्हाका कोणी शिकयला सुटी करपाक? आवा कोण नाव सांग कोण तें? अंकिता. पळयात आवय जरूर येयली रे बाबा.
वा 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 भाजपाचो प्रोसेस जालो चालू. आता फक्त खावपाक रावला हांव सारको उजो. वा 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 पळय चिल्ला चिल्ला उजो उजो. वय साकान केला फुल पावर सुंगटांचो पुलाव. हमारे स्वागत में है प्रॉन्स पुलाव आणि काळुंदर स्पेशल फ्राय. सो लेट्स डू इट. आयज आम्ही केलेले काळुंदर फ्राय इन अ ग्रीन ग्रेवी. ओके ग्रीन ग्रेवी केलेली अंकिता तेतून फ्राय केलेले अँड इट वॉज टू गुड. आणि पुलाव खाल्लो आयज हांवें सुंगटांचो. आणि आयज आम्ही गेलेली रेस मागोस वन ऑफ द बेस्ट प्लेस. आणि थंयसर आम्ही खाल्लेले काफ्रियल. आग तू येवंक सोदता ब्लॉगान कित्याक तू बिझी ओके. सो आयच्या ब्लॉगान तुम्ही पळयला आसतले न्हू आम्ही खाता आसतना फाटल्यान खातालोय आम्ही ज्या जाग्यार आम्ही ते काफ्रियल खाताले पण थंय तुम्ही बॅकग्राउंडान पळया की थोडे जाण लोक बसून थंय सूर मारताले. आणि आमचे जे गोवा आसा खंय खबर आहा खंय तरी न्हू गोंयची आमची हे काबार जाल्लेली आहा बिकॉज ऑफ सच कायंड ऑफ पीपल. हांव कोणाक वायट म्हणिना बट खुले आम तर थंयसर कितें म्हणटा ते आमचे सूर मारूंक लागले आनी कितें करूंक लागले. आणि इट इज वॅलिड म्हणजे ते करता पळय ते गूड. आणि आमी जे भुरगे यंग भुरगे आमचे असले म्हाजे असले सिगरेट आणि सोरो आणि हेतून इन्वॉल्वमेंट नासतना गाडी हो मॉडिफाय करता. ओके कोणाक त्रास करिना कोणाक हार्म करिना. ओके नॉइज पोल्युशन ना काय ना काय ना दॅट इज क्रायम. बट अकॉर्डिंग टू गव्हर्नमेंट जे लोक थंय बसल्या आणि ते आता सूर मारता दॅट इज रायट. ओके हेंचेर कोण एक्शन घेना. एव्हरी टाइम न्यूजार आसता बायक रायडर धरलो मॉडिफिकेशन धरले टिंटेड ग्लास धरले एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा. पण केन्ना तशें आयकोंक येना की पियाता आसतना रेस मागोस थंय बसलेले 4 धरले. वागातोर हिल टॉपार वयर 22 जाण आसले ते धरले. जावं बातीन थंय खंय कोण सायडीक झाडांनी बसलेलो सूर मारपाक तो धरलो. आनी कसले एक्टिविटीज करता ते धरले केन्नाच ना. सो हे सगळे न्हू आमच्या गोंयान हाली चल्लेले आसा. ओके हे गोंयान चल्लेले आसा ते जाल्लेले चलतले पासून हेजे फुडें म्हाका अशें दिसता हे चलतले फुडें. ओके आणि इतले अनकम्फर्टेबल फील जाताले थंयसर आमी थंय खातात ते सायडीक थंय रावन पियातात. आणि इतली इन्फ्लुएंट कोंकणी असली खबर आसा आमी जे उलयता पळय तशी कोंकणी. गोंयकार न्हू ते हांव जाणा मनशाचे एक्सेंट उलोवपाचो एक्सेंस आसता पळय तेजे वयल्यानूच कळटा की मनीस गोंयकार काय कितें पळय तो. पूण गोंयची आमची जी कोंकणी आहा पळय सारकी आवय जाले रे केले रे अशें खंय पावलो पळय आमचे संवसार गोवा खंय पावलो ते पळय. ओके सदीत न्हू हांकां आमी बढावा दितात कित्याक आमी पळयतात आनी पळोवंक नासलेले भशेन करतात. ओके जशें आयज हांव आनी अंकिता गेल्ली हांव थंय वचोन तेजे कडेन विचारतलो तूं हांगा कित्याक पियाता. म्हाज्या कडेन एक चेडूं आसा फाल्यां वायट बरें कितें जालें म्हाका तें हुस्को आसता. ओके दॅट इज इम्पॉर्टंट. सो ही मॅसेज हांव तुमकां दिवंक सोदतालो की बसा पिवपाक घरा बसा. ओके एक पिवपाक बसपाची एक प्लेस आसता रेस्टॉरंट आसता बार आसता. ओके थंय बसून पिया म्हणजे कितें हांव तुमकां वचोन कितें बेवडो जा म्हणिना. जे पियातात जे कोणाक संवय आहा तेंची गजाल सांगता हांव तुमकां. पिवपाकूच कशें दिसता घरा कडेन बसून पियात. ओके डोंट डू सच थिंग. बुरशेपणां करूं नाकात. रोडार रावन खाजी घालूं नाकात. येता वयता वाटेन चेडवां तेंकां अनकम्फर्टेबल फील जावंक जायना. आरे ते पळय रे 4 जाण आहा पिवंक बसले. प्लीज डोंट डू सच थिंग्स. इट्स टोटली रॉंग. ओके ही तुमकां मेसेज दिवंक सोदतालो हांव. आनी देवाचे कृपेन तुमी बरे रावा हांसोन खेळोन रावा हेंच मागता. पावसाचे दिसूच काबार जायना कितें करतले खंय वयतले कितें आनी कितें करतले नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जाल्लेले आसा. इम्पॉसिबल पावसान सगळे हालोवन उडयल्लेले आसा. नळ्यांचेर वयर चडटलो जाल्यार नळे सगळे ओले आहा कापेत घालतले जाल्यार काय करूंक मेळना.
ओके. आणि हांवें चिंतलेलें ही बरी लोडेड मॉडिफिकेशन माझे काम चालू आहा पेंडिंग ते कंटिन्यू करतलो जाल्यारूय पावस आहा भायरूय काडूंक मेळना गाडी अशें सिच्युएशन जाल्लेलें आसा. सो नो इश्यूज बट स्टील आमच्या चॅनलाचेर तर तुम्ही आसा आनी आमच्या चॅनलाचेर आमचे व्हिडिओज पळयता तुमकां आवडटा जाल्यार थँक्यू सो मच. असोच मोग दाखयात. आणि चॅनलाचेर जर नवे आसा जाल्यार बेश्टे व्हिडिओ पळोवं नाका चॅनलाक सबस्क्राईब करा. कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट पासून करून सांगा आमचे व्हिडिओज बरे असता काय ना पळय ते. हांव मेळटा तुमकां एक नवे आनी इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. टिल देन टाटा गुड नाईट बाय बाय.